आमच्याच भुरग्यांनी आमचे जे गांव रेव्होल्युशनरी म्हणटालो तेंच्यांनीच मिटींग घेतली आणि पार्टीच्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरेसी जाली. दॅट वॉज मोस्ट हर्टिंग पार्ट. हेच्या पयलीं लोक आमकां कितें म्हणटाले, ऑपोजिशन आमकां कितें म्हणटाले, हे सगळे गजाली आमी फियरलेसली फेस करताले. हांवूय फेस करतालो, आमची पार्टी फेस करताली. पूण ज्या दिसा ही मिटींग जाली, ज्या दिसा पार्टी टेक ओव्हर करपाचे डिस्कशन जाले, आनी अशें ना की कोण भायल्यान येवन गेले. नॉन एक्टीव आसले ते एक्टीव जाले थोडे, बट आमचेच पार्टीचे जे गांव रेव्होल्युशनरी म्हणटाले ते मिटिंगेक रावन पार्टी कोर्टान व्हरपाची, पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टी टेक ओव्हर करपाची, लिडरशीप चेंज करपाची, सीईसी चेंज करपाची, असले सगळे डिस्कशन जाले जे म्हाज्या तरी मनाक खूब लागले. आनी हेच्या पयलीं फाटलीं 3 वर्सां आमी इंटरनली, हांव तरी खूब इंटरनली सोंसून आसा. म्हणजे जे म्हाजेर येताले एवरी टायम तुमी पळयलां कितेंय जालें जाल्यार फंड्स कितें जालें जाल्यार मनोजाक ब्लेम, अलायन्स कितें जालें जाल्यार मनोजाक ब्लेम, आनी कितें उलयलो जाल्यार मनोजाक ब्लेम. हे सगळें इंटरनली म्हाका म्हाज्या कडेन जातालें. तो मेरेन म्हाका कांय प्रॉब्लम नासले. इंटरनली कितें कोणा फुड्यान रडप, कोणाक सांगप, कोणाक रिक्वेस्ट करप, कोणाक प्लीड करप, कोणा कडेन भीक मागप, हे सगळें इंटरनली हांव करतालो आनी ते जाताले. बट जेन्ना ते पार्टेचेर येयले, जेन्ना हांगा पार्टेक येवन एक ब्लॉक येता, एक पार्टेक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीच्या लिडरशिपीक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीच्या व्हॅल्यू आसा तेंका डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीचो जो सॅक्रिफायस आसा तेका डिसरिस्पेक्ट करता, आनी इंडिव्हिज्युअलिस्टीक पावराची एक एक्झिस्टन्स आसा पार्टीन म्हणून एक दाखोवपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव ओगी रावपाक शकना. कित्याक फाटली 3-4 वर्सां हांव खूब ओगी रावलो. जे डिसिजन्स, टफ कॉल्स हांवें घेवपाक जाय आसले पार्टेक लागून ते हांवें घेवंक ना. रिजन्स भरपूर आसा. इमोशनल जावन, आमचेच भुरगे म्हणून सुदारतले, चूक जाले, जातले सगळें सारकें, कितें एक्शन घेतलें, कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार खंय तरी पार्टेक डॅमेज जावपाक शकता. हे सगळे विचार करून 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 हे सगळे गजाली पोटान दवरून खूब वर्सां जालीं. बट फायनली पार्टेचेर येयले, आमच्या सीईसीचेर येयले, पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनाचेर येयले, आनी इंटरनल पॉलिटिक्स ह्या लेवलाचेर पावली की पार्टी स्प्लीट करपाची, टेक ओव्हर करपाची, कोर्टान व्हरपाची. तेन्ना म्हाका कंट्रोल जावंक ना आनी ते म्हाका सहनूय जावंक ना. हे रेव्होल्युशन केन्नाच पावर ग्रीडाक लागून चालू करूंक नासले. हे रेव्होल्युशन केन्नाच सत्तेक लागून चालू करूंक नासले, एका कॉजाक लागून चालू जाल्ले. बट जशें तुमकां सांगले 2022 सावन खंय तरी एक डिफरंट मार्गाचेर ते पावपाक लागले. कित्याक भरपूरशे डिफरंट मेंटरशीप जावं येवपाक लागले भितर, सजेशन्स, एडवायजीस, एक्सपर्ट एडवायस, खूब गजाली जाले. आनी तेतून तुमकां जशें सांगले तशें आर्जीक फिल्टर लागले. आतां फाटले 2 म्हयने हे खूब त्रासाचे आमकां डायरेक्ट आसा, पूण तेच्याय पयलीं आमकां भरपूरशे हिंट्स येताले, भरपूरशे इन्सायट्स येताले, आनी तेचेर इंटरनल डिस्कशन्स आमचे चलताले, पूण ते खंय तरी सॉर्ट आउट जावंक ना. आनी इंडिव्हिज्युअली एज अ प्रेसिडंट हांव हे सगळे कंट्रोल करपाक खंय तरी फेल जालो. म्हाका दिसता की जो कंट्रोल हांवें करपाक जाय आसलो, जे डिसिजन्स घेवपाक जाय आसले तेन्ना हांवें घेवंक ना, आनी तेकाच लागून आयज ही परिस्थिती पार्टीचेर पावल्ली आसा. 2017 जे रेव्होल्युशन चालू केल्ले आनी जशें सांगलें की ते फिल्टर कोणाकूच नासले, म्हाकाय नासले, तशें भुरग्यांकूय नासले. पूण 2022 जाल्या उपरांत म्हाकाय फिल्टर लागपाक चालू जाले. मनोजान असो उलोवपाक जाय, मनोजान हें करपाक जाय, इलेक्शन कमी करपाक जाय, राग कमी करपाक जाय, एक पार्टीचो तूं प्रेसिडंट तुवें असो उलोवपाक जाय. म्हणजे जे ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स जे इतली वर्सां चल्ला तेच फॉर्मान आमकां घालपाचो प्रयत्न जालो, आनी इन अ वे आमी गेले सुद्दां. पूण
अशें जातालें की खुबशे टायम की म्हाजो कंट्रोल म्हणजे हांव जो ओरिजिनल आसा तोच लोकांक थंय दिसतालो. म्हाजे एग्रेसिव्ह व्हिडिओ जाताले, हांव एग्रेसिव्ह उलयतालो. पूण म्हाज्या एग्रेशनान केन्ना जायन म्हाज्या वोटराक काय म्हणूंक ना, नाजाल्यार सामान्य गोंयकाराक काय म्हणूंक ना. जे गोंयकार आयज काबार जाला, जे गोंयकारांक आयज काबार केला त्या पॉलिटिकल सिस्टमांक, त्या सिस्टमांक हांवें क्वेश्चन केला, तेंचेर म्हाजें एग्रेशन दाखयला. तो मागीर पंच जावं, सरपंच जावं, सेक्रेटरी जावं, मिनिस्टर जावं, MLA जावं, नाजाल्यार गव्हर्नमेंट सर्वंट जावं, तें एग्रेशन तेंचेर आसलें, सामान्य गोंयकारांचेर नासलें. पूण तरी पूण लोकांक दिसतालें की हांवें मायल्ड डावन जावपाक जाय, हें जावपाक जाय. आनी भरपूर सजेशन्स एवरी टायम ह्या 2-3 वर्सांक तर कंटिन्युअस सजेशन्स, एडवायसीस येत आसा. पूण म्हाका दिसता की म्हाजो रियल बिहेवियर आसा, नेचर आसा, तो मारून जगोवंक हांव तरी शकना, हांव जगपाक शकना. 2022 मेरेन जे रेव्होल्युशन आसलें तें हांवें खूब एन्जॉय केलें. आनी वन ऑफ द बेस्ट लायफांतलो टायम म्हणटा तो ते 2022 मेरेन आसलो. कित्याक तेन्ना फिल्टर नासलो आनी तेन्ना कोणूच पॉलिटिकल वेन चिंती नासलो, एक रेव्होल्युशन म्हणून चिंतताले. पूण जेन्नाच्यान हे रेव्होल्युशन पॉलिटिक्स म्हणून आमी चिंतपाक लागले तेन्नाच्यान दुख्खय जातालें मनांतल्यान की आमी कितें करता म्हणून. आनी एक खंतय निर्माण जाताली की आमी सारके चलतले काय ना. पूण आतां असो टायम येयल्लो आसा, हो एक टफ टायम आमचेर सगळ्यांचेर येयल्लो आसा की इंटरनल पॉलिटिक्स इतल्या लेवलार पावले की म्हाका तरी ती हँडल जायना आनी म्हाका ती करपाची ना. हांवें केन्नाच ह्या पार्टीन आसतना ग्रुपिजम करूंक ना, इंटरनल पॉलिटिक्स करूंक ना. आतां सुद्दां हें जेन्ना जातालें हांव कोणाक भुरग्यांक फोन करिनासलो इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक, नाजाल्यार ते पॉलिटिक्स भुरग्यांक म्हाज्या वाटेन हाडपाक, नाजाल्यार आनी कितें करपाक. कोणाक कितें दिसतालें तें घालताले, पोस्ट घालताले, सगळें करताले. पूण हें सगळें जेन्ना जातालें तेन्ना मनाक वायट दिसतालें की जें आमी कितें सुरू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिक्स जालां आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा. हांव जाय जाल्यार आजुनूय तें पॉलिटिक्स करपाक शकता. जर हांव RG येदी व्हडली उबी करपाक शकता शुन्यांतल्यान जाल्यार तें करपाक शकता, ग्रुपिजम करपाक शकता, इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक शकता. आनी जे पॉलिटिक्स करपाक, आतां पॉलिटिकल सिस्टमान रावपाक जें कितें करपाक जाय सगळे गजाली करपाक हांव कॅपेबल आसा. बट म्हाजो इनर वॉयस म्हाका अजिबात तें परमिशन दिना तें करपाक. म्हाका खंयच्यानूच तें मोटिवेशन मेळना तें करपाक आनी त्या रितीन तें फुडें व्हरपाक. कित्याक जें प्युअरस्ट फॉर्मान आसलें तें प्युअरस्ट फॉर्मानूच आसपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. बट म्हाज्या इच्छे प्रमाणे सगळें जावपाक शकना, चलपाक शकना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां, स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना, बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तेंकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, नाजाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, नाजाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं, नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय आमकां लागून, देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनूय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू. देव बरें करूं. मनोज अजय ही पाळी कित्याक म्हणून येयली अशी? कित्याक पाळी येयली तुमचे? बस रे, बस आनी उलय. बस मस्त बस. मातसो तूं आतां कंटिन्यू कर न्हू. आम्ही बस मीटिंग आणि आमचे बाकीचे कमिटी जाले कापून आम्ही डिसिजन घेतले आणि कळयतले. अजून ऑफिशियल आमकां रेजिग्नेशन दिवंक ना,
मागचे डिस्कशन जातले तेन्ना आमी मग मनोजान तुमच्याकडे डिस्कस केलं हे आता आमच्याकडे डिस्कस केला डिस्कस केला आणि त्यांनी सांगला आमकां की तो रिजाइन करता म्हणून मागीर ऑफिशियली अजून ना सो आता ती प्रोसेस आमी सुरू करतले आणि मागीर जे आमची डिसिजन कित्याक लागून हे जालां सगळें ते मिटींग घेवन आमी मग कित्याक विरेशाक लागून पाळी गेली तुमची अशी घेवपाची तुम्ही असं सोडून वयता आम्ही सोडून वचना पार्टी तशीच आसा पार्टी धरलेली आसा रे सगळे रेडीमेड आहा सगळे वर्ल्ड गोंयची लार्जस्ट पार्टी आहा रिजनल पार्टी आहा गोंयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी आहा सगळे सिंबल आसा रिकॉग्नाइज स्टेटस आहा मनोजान आपले डिसिजन सांगला त्याका आमी रिस्पेक्ट करूंक जाय आणि फुडले कितें आहा ते आमी तेगे डिसिजन आमची मिटींग आसा आणि कित्याक सोडला एक्झॅक्ट रिजन ते आमी तुमकां लोकांकडे वयतले तुम्ही हे सांगून तुम्ही सोडटा आता आमची मिटींग आहा मरे आता त्यांनी कन्वे केला न्हू सो त्यांना ऑफिशियली दिवून ना तितून मागीर आमी तुमकां कन्वे करता रोखडीच आमची मिटींग आहा एकूच सांगता रोखडीच आमची मिटींग आहा एक्झॅक्ट रिजन कोणाक कितें कितें जाला ते सांगता ओके थँक्यू दुसरे पार्टीक बी जॉईन